नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हर्च्युअल माध्यमावरवीं तिसऱ्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप केलें. भारता वांगडाच आफ्रिका, आशिया आनी लॅटिन अमेरिका ह्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथाचे वांगडी देश आसात. फाटल्या शेंकड्यांतल्यो संस्था आनी संघटना वर्तमान संवसारांतल्या आव्हानांक फुडो करपाक सक्षम नात. अशा वेळार ग्लोबल साउथच्या वांगडी देशांनी एकवटीत रावपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उक्तायली. पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं. फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने. ग्लोबल साउथ देशांच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरात गती हाडपा खातीर भारतान सोशल इम्पॅक्ट फंडाची स्थापणूक केल्या अशें प्रधानमंत्री उलयले. भारत ह्या निधीत सुरवेक $25 मिलियन योगदान दितलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है. भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा. फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ. कोलकाता हांगा दोतोर बायलेचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्येच्या प्रकरणाविशीं देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आसात. ह्या घडणुकेचो निषेध करपा खातीर इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हळ्यार भारतीय वैजकी संघटनेन आयज एका दिसाचो देशव्यापी संप पुकारलो. कोलकाता ते केरळ मेरेन खुबशा इस्पितळाच्या दोतोरांनी ह्या संपाक पाळो दिलो. आयज सकाळच्यान सवरा सावन हो संप सुरू जाला. फाल्यां सकाळी आयतारा सवरांचेर ताची समाप्ती जातली. गैर आपतकालीन सेवा बंद आसून गरजेच्यो सेवा मात चालू आसात. मुंबयच्या सायन नायर आनी कुपर इस्पितळांतल्या निवासी डॉक्टरांनी आयज आझाद मैदानाचेर विरोध प्रदर्शन केलें. कोलकातात बायल मनीस दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो दोतोरांनी खर निषेध करून दोतोर बायल मनशेक बेगोबेग न्याय मेळचो आनी दोतोरांक सुरक्षा मेळचे खातीर नवीन कायदो चलणुकेत हाडचो अशी मागणी केली. 2-3 दिन से ओपीडी बंद है, वैसे आज भी ओपीडी बंद रहेगा. डिमांड्स हमारी वही सेम है. सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का सरकार उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रही. कल वहाँ हमारे रेसिडेंट दिल्ली में भी प्रदर्शन किए, बट उसका भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं है अभी. तो इसलिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा रेसिडेंट्स का. और दूसरी बात है, बात सज़ा देने की, तो सबसे पहली मांग ये थी कि सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा, फ्यूचर में हमारी सुरक्षा के लिए जिससे हम सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, हम वो चाहते हैं उस पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर बात करें. बिना सोए, बिना अच्छे से खाना खाए काम कर रहा है, बस वापस एक ही चीज़ तो मांग रहा है, थोड़ा सेफ एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें काम कर सके. तो वो भी अगर नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत है ना. बिल्कुल समझ रहे हैं कि बहुत उन लोग को भी दिक्कत होगा, पर ऐसे है कि हम लोग इसीलिए तो इमरजेंसी सर्विसेज पूरा अभी भी खुले हैं. बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद भी कर दिए, फिर भी हम लोगों का इमरजेंसी सर्विसेज इसी वजह से हम लोग बंद नहीं किए हैं. ओपीडी सर्विसेज मतलब कुछ तो हम लोग को साइड से होना चाहिए, तभी लोग समझेंगे कि हम लोगों का दिक्कत क्या है. बायल मनीस मुखेलमंत्री आशिल्ल्या अस्तंत बंगालात बायल मनीस दोतोराचेर बलात्कार करून तिचो खून जाता ही गजाल अत्यंत गंभीर आसा. देखून दोशीचेर बेगोबेग कारवाय जावंक जाय अशी मागणी करीत भाजपा महिला मोर्चाच्या वतीन काल मूक मोर्चा काडून निषेध व्यक्त केलो. भाजपा मुख्यालयाकडच्यान 18 जून रस्तो मार्गावेल्यान हो मोर्चा आझाद मैदानाचेर गेलो. थंय आपल्या उलोवपांत भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती बांदोडकार हांणी मूक मोर्चा काडपा विशीं आपली भूमिका स्पश्ट केली. आमकां खबर आसा, एक हालींच म्हणल्यार 2 दिसाच्या पयलीं एक वायट अशी कृत्य घडली पश्चिम बंगालात.
आणि आम्ही जाणा एक महिलेचे म्हळ्यार एक चेडूं भुरगें जे डॉक्टर आसले आनी तेचेर अत्याचार जालो, तेचेर बलात्कार जालो आनी बलात्कार जावन ताका थंयसर मारून उडयले गेले। आयज खूब वायट दिसता कारण एक महिला थंयसर मुख्यमंत्री आसा आनी त्या जाग्यार अशा पद्दतीन महिलेचेर खंय तरी अन्याय जाता आनी हेजो आमी सारके निशेध करता। एक्टिविस्ट ऑफ गोवा आणि सिव्हिल सोसायटी वतीन कोलकाता हांगा बायल दोतोराचेर जाल्ल्या हत्येच्या प्रकरणात पणजे हांगासर मेणवाती पेटोवन निशेध व्यक्त केलो। शुक्रारा सांजे एक्टिविस्ट ऑफ गोवा आणि सिव्हिल सोसायटी हांणी मारिल्ल्या उल्या खातीर वेगवेगळ्या सामाजीक संघटनांत काम करपी कार्यकर्ते एकठांय जाल्ले। उपस्थितांनी कोलकाता हांगा बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी खून घडणुकेचो तीव्र शब्दांत निशेध केलो। ते उपरांत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर मेणवाती पेटोवन घटनेचो निशेध करीत आरोपींक खर ख्यास्त करची अशी मागणी केली। कोलकाता हांगासर दोतोर बायलेचो बलात्कार करून तिचो खून केल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर गोंय वैजकी इस्पितळ महाविद्यालयात शिकपी शेकड्यांनी दोतोरांनी गोंय असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स संघटनेच्या बॅनरा खाला पणजेत शांतिकायेन मोर्चा काढून दोतोरांक संरक्षण आनी न्याय दिवचो अशी मागणी केली। ह्या वेळार पुलीस उपअधीक्षक सुदेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला खर पोलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। येरादारी विस्कळीत जावची न्हय म्हूण पोलीस तैनात केले। This protest is a continuation of our yesterday's protest that we have started at Goa Medical College. This is a peaceful protest. We are expressing our solidarity with the rest of the medical fraternity in the country who is doing the strike while not hampering the emergency services so that the justice is delivered. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण म्हळ्यार मुडाच्या प्रकरणात पुराय अडकल्यात। कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हांणी कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्यांचेर खटलो चलोवपाक मंजुरी दिल्या। मुडाच्या घोटाळ्यात 45 कोटी रुपयांचे लुकसाण राज्य सरकाराक जाला असो मुखेलमंत्री सिद्धरामय्याचेर आरोप आसा। भाजपाची राष्ट्रीय पदाधिकारी बसका आयज नवी दिल्लीत जाता। भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या फुडारपणाखाला जावपी ह्या बसकेत पक्षाच्या सदस्यत्व मोहीम आणि संघटनात्मक वेंचणुको तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी या विशयांचेर चर्चा जाता। या बसकेत पक्षाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य प्रभारी आणि सहप्रभारी, राज्यांचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रदेश भाजपा संघटनेचे सरचिटणीस वांटेकार जातात। लोकसभा वेंचणुके उपरांत भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची पहिलीच मोठी बसका जाता। पॅरिसात जावपी पॅरालिम्पीक म्हळ्यार दिव्यांगांची ऑलिंपिक सर्त 18 ऑगस्ट सावन सुरू जाता। 8 सप्टेंबर मेरेन चलपी ह्या सर्ती खातीर 84 खेळगड्यांचे भारतीय पथक काल पॅरिसाक रवाना जाले। हे खेळगडी 12 वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटेकार जातले। खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी काल तांकां निरोप दिलो। टोकियो पॅरालिम्पीक भांगरा पदक विजेतो सुमित अंतिल आणि भाग्यश्री जाधव पॅरिस पॅरालिम्पिकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक भारतीय पथकाचे ध्वजवाहक आसतले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।